आज आम्ही अंजुना प्रायर गणपती पळोवपाक गेल्ले. थंयसर पळय जाल्यार ऑयल सगळ्याक येयल्ली आसा आनी आमकां गणपती पळोवपाक इतले त्रास जाल्ले आहा. आमचे कपडे सगळे खराब जाल्ले आसा. पांयांक आमकां चलोंक गावना. इतले हें जाल्लें आसा पूण आमचो गव्हर्मेंटाक हें कांय पडलेलें ना. कारण ह्यो भायल्यो बोटी येतात. त्यो बोटी येवन हांगासर ऑयल सोडटा. ती ऑयल ही आमच्या सारकिल्ल्याक आज आमचो 1.5 दिसाचो, फाल्यां 5 दिसाच्या, परत 7 दिसाच्या, 9 दिसाच्या इकडे गणपती बुडोवंक येता. जाल्यार हे वातावरण अशें कितें हे पळय सगळें घाण सगळी आमच्या दर्यार येयल्ली आसा. तेन्ना आमकां गणपती बुडोवपाक वाट ना. आमच्या हांगासर लोकांनी आमकां मदत करून मातशी वाट करून दिली. आमी फुडें वता परत मजा मागल्या जाले. आतां आमी कितें करपाचें तेंच कांय कळना. तुमकां दिसता गव्हर्मेंट हेतून खंय तरी फाटीं उरला म्हणून गव्हर्मेंटान फाटीच आहा हितून न्हू. आमच्या गव्हर्मेंटाक काय पडलेलेच ना. मागीर तूं गव्हर्मेंटाक कितें न्यूज सांगपाक सोदता? आमी फक्त गव्हर्मेंटाक इतली सांगू शकता की बाबा हे कितें आमच्या दर्यार कितें येयला हेजें कितें तरी निवारण कर आनी आमच्या फुडें गणपती बुडोवपाचे तांकां अशें मातशें नितळ करून दियात. तांकां गणपती बुडोवपाक बरी जागा करून दियात. हे तुमचे कडेन मागणें. पोर्ट एंड मिनिस्टर मायकल लोबो आसा तेका तूं कितें सांगपाक? तेणें तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही. हय पूण ही तेची रिस्पॉन्स खरी पूण ही ऑयल सोडल्या ही बोटीन सोडलेली आहा. ती खंयच्या बोटीन सोडल्या ही तांकांच खबर आसतली न्हू. ज्यो इतल्या भायरसून बोटी येतात हे बोटींनी ही ऑयल सोडल्या म्हणटकच ही तेंच्यांनी कितें तरेचे हे तोडगो काडपाक जाय. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव पांडुरंग लक्ष्मण बेतकर अंजुना. अंजुनचो तूं? ओके बरें. सगळा फामाद आहा. ओके बरें, थँक्यू. हांव रवी हरमलकर. आयज आमी अंजुना आसा, सी शोर आसा पळय सावथ गोवाचो अंजुना, थंय आसा. स्टार्ट करच्या पयलीं सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. 2 दीस पयलीं एज युजल वर्स पद्दती प्रमाणे खड्डेमय वातावरणांत आमी आमच्या गणपती बाप्पाक हाडलो, तेचें आगमन केलें. आनी काल 1.5 दिसाचो पयलो गणपती पावयलो आमी. जेन्ना आमकां कळ्ळें कितें बाबा थंय ऑयल स्पील येयल्या सगळी, म्हाका दिसता एक इंच भर, 1 फूट भर ऑयल स्पील आसली. सांजची थोड्या आमच्या अंजुनच्या भुरग्यांनी ती ऑयल खूब काडपाचो प्रयत्न केलो. ऑयल स्पील जाल्ली पळय कमी प्रमाणान येयल्ली ती काडपाक प्रयत्न करून सांजची जाता म्हटल्यार 8-9 जाता म्हटल्यार ती 100 टायम्स सुबेज येयली. तरी पूण आमच्या लोकलतांनी मातशी काडपाचो प्रयत्न केलो पण ती वसाडीचेर परत खूब येवपाक लागली. हांव गोवा राज्याचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेका नमन करता. जो ट्युरिजम मिनिस्टर आहा बाबू आसगांवकर, ट्रान्सपरन्सी सदांच दाखयता म्हणटा, पारदर्शकता, तेका वंदन करता. आमकां ते देव कशें मायकल लोबो RDA मिनिस्टर, वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर आनी पोर्ट मिनिस्टर, ही पोर्ट मिनिस्ट्री मायकल लोबो घेता, तेका प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. आनी हांव जनतेक विचारपाक सोदतां, हे तुमी एक्सेप्ट कशें कितें करतात? ही ऑयल स्पील आसा पळय ती एवरी इयर येता. जे म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे सावथ गोवाक येता, मिड ऑफ द मदी गोवा आहा पळय थंय येता. हे फावटी अंजुनान येयली आनी आज मेरेन आतां मेरेन अंजुनकार सगळे ओग्गी आसा. तुमी येदो व्हडलो 1 वर्सभर तुमी गणपतीची वाट पळयतात आनी हांगा ऑयलीन बुडयले आनी ओग्गी आसा. 2 जाणांनी राती आवाज उडोवपाक प्रयत्न केलो, देव बरो करूं तेंचे. हांव विचारपाक सोदतां, तुमी गोवा गव्हर्मेंट आसा खंय? आर यू एक्टीव? फक्त डबल ट्रॅकिंगाक तुमकां जागो दिवपाक तुमी हे घेतात, तुमची कॅबिनेट मिटींग घेतात. 16B जागे कन्वर्ट करपाक तुमी परमिशनां घेतात. लोकांचे प्रश्न सुटावे केन्ना करतले आनी कितलीं वर्सां? आतां 6 म्हयने इलेक्शनां आसा, तुमी आश्वासनाचेर आश्वासनां दिता, पाटयांचेर पाटयो तुमी हितून इनॉग्रेशनां करता, पण प्रश्न सुटावे केन्ना करतले? हांव लोकांक विचारतां, हो प्रश्न हांव तुमच्या माध्यमांच्यान इनॉग्रेशनां करता, पण प्रश्न सुटावे केन्ना करतले? हांव लोकांक विचारतां, हो प्रश्न हांव तुमच्या माध्यमांच्यान लोकां फुड्यान घालतां.
इतली ऑयल स्पील जाली, इतली लोकांक त्रास जाल्ले राती आमचे गणपती पावोवंक वयताना हांव उत्साहान वर्साच्या वर्सा गणपती पावोवपाक वयतालो, म्हाका एक उमेद आसता. पण ह्या वर्सा म्हाजी उमेद हांव पूर्ण करूंक शकलो ना. कित्याक सांग, म्हाका भंय दिसलो. म्हाज्या वाडेकारांनी म्हाजो तो मदत केली म्हाका गणपती पावोवपाक, तेंचे ऋणी आसतलो वाडेकारांचे हांव. पण हो प्रश्न असोच प्रलंबीत उरतलो वर्साचे वर्सां. पोर्ट मिनिस्टर मायकल लोबोची रिस्पॉन्सिबिलिटी. तेणें तो 3 वर्सां पयलीं बरे खोशयेन व्हडा उमेदीन घेतलेलो. पण तुजी ती सक्सेसफूल जावंक ना, तुजी ती मिनिस्ट्री तुजे कडेन हँडल करपाक. आनी आतां कितें काय म्हणून पळयता, तेणें आपणाची दानपेटी ओपन केल्या आनी आमच्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो नाक कुसपिता. आनी अशें आयकून येयलां की तेणें बी म्हटलां की आपणाचे बायलेक कॉन्टेस्ट करपाक लायतलो तो. म्हणजे तूं सक्सेसफूल जावंक ना आनी तुजी पिळगी आतां फुडें वतली अनसक्सेसफूल. हांव तुजे कडेन हात जोडून मागता, तूं चेड्याकूय म्हापसा दवर, तुज्या भयणीकूय पर्वरी दवर, सालिगांव दवर आनी आख्खे फॅमिलीकूच तुज्या इलेक्शनां दवर. आमी पांयार पांय उडोवन खड्ड्यान वयता, हांगासर ऑयलीन पडटा, कचरो पळयता. हांव जनतेक उलो मारता, हे फावटी चिंता अशें डिस्ट्रक्शन करूं ना. गणपती एक दिसाचो आसा, पण डिस्ट्रक्शन कशें जाता तें पळया. हांगा आमचे सोड प्रश्न. नुस्तें तुमी खातात, नुस्तें सारको फेवरेट म्हणटा डीश म्हणटा पळय तो नुस्तें गोंयकाराचो, तें ऑयलीचें नुस्तें खातात तुमी. कितें चिंतपाचें तुमचे बद्दल? तुमी विजन आसा डायरेक्शनान खंयच्या तुमी? दुसरो प्रश्न आसा, हांगासर हांव 10 वर्सां दुबय कामाक आसलो. दुबय हांव सदांच बिचार वयतालो आनी पोर्ट राशीद म्हणटा सगळ्याकून व्हडलो पोर्ट. हांगासर तरी कमी शिपी येता, थंय 90% सुबेज शिपी येतल्यो आनी एक ऑयलीचो थेंब आसनासलो. कित्याक? थंयचो गव्हर्मेंट व्हेरी स्ट्रिक्ट. मॅक्सिमम बोटी थंय येता आपणाचे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करपाक, लॉजिस्टिकींग करपाक. हांगासर येता आनी हांगासर तुमी कचरा पट्टी करून दवरल्या. थोडे दीस पयलीं शैलेंद्र वेलिंगकरान ते हेचे स्कॅम एक्सपोज केल्ले, कस्टम्साचें. ड्रग्साचो हब हांगा, तेतूनच तुमी गुठमळून दवरल्या आमकां. हे जनते कडेन हांव प्रश्न मांडटा. तुमकां जर सदांच ऑयल जाय जाल्यार तुमी